Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. राजभवनाचे राजदरबार हॉल हो कन्स्ट्रक्शन करून कंप्लीट जाल्लो आसा आनी ऑलरेडी हे फंक्शन आमचे गव्हर्नर हांच्यांनी डिसायड केल्लें आसा. तांच्या इनॉग्रेशना खातीर तांच्यांनी उपराष्ट्रपतीक आपयला 4 तारखे दीस सकाळी 11 वरांचेर हे फंक्शन आसा. ऑफिशियली ह्या कार्यक्रमा खातीर उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, हांव, ऑपोजिशन लिडर्स हे सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. म्हाका दिसता फुडल्या शपथविधीच्या पयलीं गव्हर्नरांक ह्या हॉलाचें इनॉग्रेशन करपाचें अशें थारायल्लें. तेणे करून एक तेंच्यांनी छोटेखानी फंक्शन हे 4 तारखे दीस सकाळी दवरलां. ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून उपराष्ट्रपती हे गोंयांत येता. नवे सरकार त्या दरबारान शपथ घेतले. हय, राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार की न्यू गव्हर्मेंटचे शपथविधी जो आसा ह्या राज्य दरबारात जो तेंच्यांनी हॉल केला त्या हातूंतल्यान शपथविधीचो सुवाळो पार पडटालो. प्रत्येक फावटी थंयसर पॅन्डॉल्स घालचे पडटाले, वेगळे पॅन्डॉल्स घालून तयारी करची पडटाली. बट हो हॉल जाल्या उपरांत वेगळो पॅन्डॉल्स घालपाची गरज ना, की एक प्रशस्त पैकी हॉल जाल्या उपरांत न्यू गव्हर्मेंटचो शपथविधी जो आसा ह्या नव्या हॉलांत जातलो.